गोयची नाईट लाईफ परत खबरांनी आयल्या। फाटल्या कांय वर्सांनी गोंयांत बीच, पार्टी, ड्रग्स आणि खास करून क्लबांनी चलपी डान्सरांक लागून गोयच्या संस्कृतीचेर एक व्हड प्रस्न उप्रासला। तशेंच गोयचें नांव पेड्ड्यार जावपाक लागलां। आता प्रस्न उप्रासता तो सरकार हाचेर गंभीर कित्याक ना? ओग्गी कसो आसा? काय हीच आमची गोयची येवपी फुडली संस्कृती आसतली? हो मुदयेर थी कसो प्रस्न। गोंय म्हळ्यार फकत पार्ट्यो, दर्यादेग आनी रातची जीण न्हय। गोंय म्हळ्यार गांवांनी उमेदीन नाचपी खेळपी शिगमो, एकामेकाच्या कमराक हात घालून गितां गायत नाचपी धालो, फुगडी, मांडो, देखणी आनी दिवल्यांचो नाच आदी। आनी हेच गांवांनी सांबाळून दवरिल्ली आमची खरी संस्कृतीक दायज। पूण फाटल्या कांय वर्सां दर्यादेगेवेल्या नायट लायफान गोंयच्या अस्मितायेक वेगळेंच मोडर्न दिलां। क्लब, रेस्टॉरंट, बार, पार्टी ह्या मनरिजवणेन जागो घेतला। आणि हे सगळे उत्तर गोंयच्या दर्यादेगेर चड पळोवपाक मेळटा। फाटल्या फावटी बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबात 25 जाणांक दुखेस्त मरण आयले। उपरांत उच्च न्यायालयान संबंधिताचे कान पिळे आणि हो प्रस्न चड खर जालो। त्या उपरांत गोंयांतय बऱ्योच धांवपळी जाल्यो। आता खरेच धांवपळी जाल्यो काय दोळ्यांक पानां पुसपाचो यत्न जालो खबर ना। कांय जाणांनी तर ये गोवा है यहाँ सब कुछ चलता है म्हणत फाफडूनय उडयले। दर्यादेगेर बेकायदेशीर व्यवसाय आणि ड्रग्स हांचे विशीं वाडत आशिल्ली चर्चा आनीक एक गंभीर विशय, जाका लागून गोंयचें नांव लेगीत पेड्ड्यार जावपाक लागला। पूण सरकार हाचेर आळाबंद हाडपाक खरेच गंभीर आसा वय, काय फकत सरकार भाशणांनीच हिंटलँड पर्यटनाक चालना दिवपाची घोशणा करता? आता तर गोंयांत नवो ट्रेंड सुरू जाला। इंस्टाग्राम, फेसबुक ओपन केल्यार दादल्यांचे नाच, नग्न चित्रां पळोवपाक मेळटा, जातूंत पर्यटक बायलां तांच्या तोंडात पयशे दिता ते लेगीत पळोवपाक मेळटा। ही कपलार हात मारपाची पाळी। पूण सरकार बिंदास आनी ओगी तांकां नाचताना आनी मजा करताना लोक मुद्दम ते पळोवपाक गोंया येतात आनी त्या क्लबांनी धाव घेतात। गोंयांत आमी कसले पर्यटन निर्माण करतात ते पळयात। सध्या तांचे व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जावपाक लागल्यात। अंजुना सावन मोरजे मेरेन पुराय दर्यादेगेर अशे तरेचो अराजक चलता आनी गोंयचे रातचे जिवीत एक तिरस्कार करपा सारखे चित्र जावपाक लागला। कांय क्लब आनी आस्थापनांक गरजेचे परवाने आसात काय आनी नेम मोडटात जाल्यार कोण कारवाय करतलो? कारण पयशे खर्च करप, एक नाच पळोवप ही पर्यटनाची व्याख्या जावंक शकता, पूण ती गोंयची संस्कृतायेची वळख जावंक शकना। न्यायालयान संवेदनशीलताय दाखोवची, प्रशासनाने जापसालदारकी घेवची आणि समाजानय प्रश्न विचारचे। कारण शेवटाक मुद्दो क्लबाचो न्हय, मुद्दो गोंयच्या फुडाराचो। चकचकपी नायट लायफाच्या फाटल्यान गोंयची संस्कृती काळखात तर वचना न्हू, हो एक गंभीर आणि खोचक प्रश्न। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।